मोगाच्या बाबनीनो एक स्वार्थी गिरेस सामतो मनीस मेलो. स्वर्गराज्यान आंदोडव्यान तांचो स्वागत केलो आनी मागीर ताका स्वर्गराज्यांत ताचें घर दाखोवंक व्हेलो आनी ते दोगोय चलोवंक लागले. आनी चलता चलता ताका खूब व्हड भोंगले दिसूंक आयले आनी हे पळोवन तो आपल्या मनांत म्हणटालो, हो जायत म्हजो बंगलो, हो जायत म्हजो बंगलो. शेकीन ते एक धाकटुले खोंपी लागीं पावले आनी आज बोडव्यान ताका अशें म्हणलें, हो जावन आसा तुमचो बंगलो. न्हवच्या पूण त्या मनशान म्हणलें, तुमी चुकल्यान म्हाका दिसता. पूण आज बोडव्यान असो जबाब दिलो, म्हजी कसलीच चूक जावंक ना, कित्याक ज्यो जिविताच्यो वस्तू व कन्यो तुवें आदीन धाडल्यात ते प्रमाणे तुमकां सासन जिवीत सजस घर मेळटलें. द मटेरियल यू आर सेंट accordingly you will get your reward. बाबणीनो आमकां आयची वाचपां होच संदेश दिता. पयले वाचपांत प्रवादी आमोस उत्तर तशेंच दक्षिण राज्यांत रावतल्या जुदेवांक एक खोल शिडकावणी दिता. ही पोरसां मोचीन जिवीत सारताली, दुबळ्यांक ताका पडो नासलें. हांव म्हाका ते समजताक I, me and myself हे भाशेन ते जिवीत सारतालेत. आमोस ताका सांगता, तुमचें निरंतरण जातलें आनी हें घडोवन आयलें थोड्या वर्सांनी. दोनूय राज्याचें निरंतरण जालें. दोनूय राज्याच्या लोकांक दुस्मनांनी कुयदी व्हेले आनी तांकां त्या जाग्याक खूब कोश्ट दूख सोसूंक पडलें. शुद्ध वर्तमानांत आमी एक खास वेपार आयकल्या आनी ती दोग मनशांची, एक गिरेस्त आनी दुसरो गरीब. ताचें नांव जावन आसा लाजार. लाजार म्हणजे गॉड प्रोवायड्स. ही वेपार आमकां फकत लुकाच्या पुस्तकांत मेळटा आनी ह्या वेपार वरवीं जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता जायत, कसो जायत जेजू आमकां संदेश दिता. संदेश होच, जो कोण दुडवांची आशेक लोबदलात, जे कोण दुबल्या धाकट्यांचो हुस्को करिनात, तांकां तांचेच जिविताचें इनाम दितले. बाबणीनो आमचें जिवीत तशेंच आमची गिरेस्तकाय जायती आर्थीक दुडू भाटाबेसां, जायती आत्मीक स्पिरिच्युअल वेल्थ आनी आमची खास देणी स्पेशल टॅलंट्स जावन आसात देवाचें देणें. आमी तांचे देणींनी आमी फकत मुकदम, आमी फकत काळजी घेवपी. वी आर नॉट ओनर्स ऑफ आवर लायफ बट वी आर केअरटेकर्स. वी आर जस्ट स्टीवर्ड्स. आमचे भोंवतणी खूब गरजे सापे लोक आसात, जावं आमचे भाव भयण, सोयरे दायरे तशेंच अणवळखी. जी गिरेस्तकाय देवान आमकां दिल्या ती न्ही फकत आमच्या आनी आमच्या कुटुंबा पासत भोंवतीचें जीव सारूंक न्हय, पूण त्या असल्या लोकां पासत दिल्ली आसा. आजच्या वेपारींत त्या गिरेस्त मनशाचें मरण जातूच ताका कितें जालें तें आमी आयकलां. दुसऱ्या संवसारांत ताका सर्गीचें जिवीत मेळोंक ना. ताका सासंग दूख सोसूंक पडलें. उत्तर आनी दक्षिण इस्रायल पडचेक दासीचे अणवळखी गांवांत गुलाम जिवीत सोसूंक पडलें. बाबणीनो ह्या संवसारांत तोखता तसलें शार आमकां ना. आमचें जावचें आसा त्या शाराचे वाटेर आमी आसा. ही उतरां पाकून पाप साहेबान विचारली. आमी सगळीं ह्या संवसारांत परदेशी. आमच्या संवसारांत आमचें म्हणलें कांयच ना. न्हय आमचें जिवीत, न्हय घरदार, न्हय गांवदेश, न्हय दोन गिरेस्तकाय, न्हय भाव भयण, न्हय आवय बापूय. जो देवान आमकां कसली जायत चड व थोडी गिरेस्तकाय दिल्या, आर्थीक व आत्मीक, ती आमकां दुसऱ्यांच्या बरेपणाक
दिल्ली आसा. निमाणे दिसा जेजू आमकां एकूच प्रस्न विचारतलो, तूं म्हज्या बाय भोवणीक पावलो ओ ना? यू आर युअर ब्रदर्स कीपर. आमच्या भोंवतणी खूब लोक गरजेन सांपडले आसात आनी तांच्यो गरजो वेगवेगळ्यो आसात. तांकां आमचो हात पांय दिवन तांचें जिवीत सुखाचें करूंक आज आमी कितें भाशेन ह्या दिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.